नमस्कार. दनपारच्या खबरांत कानिफनाथ तरेचो येवकार. खबरो विस्तारान. काकोडा इंडस्ट्रियल इस्टेटीत शेनवारा फांतोडेर 4:30च्या सुमाराक मोठो उजो लागलो. गौरी पॅकेजिंग इंडस्ट्रीक उजो लागलो म्हूण म्हायती मेळटात. फायर ब्रिगेडीच्यो 2 गाडयो कुडचड्या जाल्यार मडगांव, फोंड्या आनी कुंकळे सावन दरेक एक गाडी सुवातेर पावली. मात कंपनीचें खंय पुराय लुकसाण, कोणाक दुखापत जाल्ल्याची खबर ना. आयज 4:32 4:32 आमकां एक कॉल आयलें कुडचड्या फायर स्टेशन की गौरी पॅकेजिंग फॅक्टरीक उजो पेटिल्लो आसा. इमिडिएटली आमचो जो कुडचड्याचो क्रू आसा तेणी इफेक्टेड टर्न आवट केलो आनी जेन्ना आमी हांगा पावले तेन्ना कळ्ळें की फायर जी आसा ती बरी मेजर आसा. त्या कारणान आमी इमिडिएट आमचो सेकेंड टर्न आवट कुडचड्याचो आपयलो. तेजे नंतर आमकां रिइन्फोर्समेंटाक कुंकळे, मडगांव आनी फोंडा ह्या 3 कडल्यान आमी गाडयोय आपयल्यो. सो आमचो फायर फायटींग प्रोसेस चालू आशिल्लो. अरावंड 5:15 5:20 सुमार फायर जो आसा कंट्रोलाक आयिल्लो आसा आनी आतां आमी तो टोटल एक्सटिंग्विशींग करपाचो चालू आसा. उजो जो पेटिल्लो आसा इट इज अ कोरोगेटेड मटेरियल जे बॉक्सिंगाक यूज करतात. ते रोलर आसात, पेपर आसा, अशें काही जो स्टॉक आसा तो खूब चड प्रमाणान आशिल्ल्या कारणान उजो जो आसा तो खूब मोठो जालो आनी अगेन तो उजो जो आसा तो कॅपिंग जालो. तो तेजे वयर पेपर पडिल्ल्या कारणान आमकां एक्सटिंग्विशींग करपाक खूब टायम गेल्लो. आतां टोटली कितें डॅमेज जाला हांगा? तेजी डॅमेज जी आसा तेजी मशिनरी ज्यो आसा थोड्यो ऑटोमेटेड आसा, थोड्यो सेमी ऑटोमेटेड आसा, कोरोगेटेड बॉक्सीस. तेजे बरोबर इलेक्ट्रिकल पॅनल्स आसा आनी काही तेजे ऑफिस सामान आसा. तेज बरोबर कंप्युटर सिस्टम आसा. हें सगळें जें आसा तें जळून गेल्लें आसा. कितलीशे तुमकां कॅन सांगला अदमास कितलीशे लुकसाण जालां? ना, अजून आमकां एस्टिमेटेड लॉस कळना कारण टोटल एक्सटिंग्विशींग जावना. टोटल एक्सटिंग्विशींग जातकीरच मागीर मुखार कितें तें पळोवपाक मेळटलें. कॅज्युलिटीज हांगा कांय डॅमेज ना. आमी प्रिलिमिनरी जेन्ना इन्क्वायरी केली तेन्ना कळ्ळें की हांगा सेक्युरिटी पर्सन ना. सो त्या लागून जो ऑपोजीट फॅक्टरी आसा तेजे सेक्युरिटीन जेन्ना पळयलें की फायर जाला तेणें मागीर हांगचे कंपनीक कॉन्टॅक्ट केलो. तेच्या नंतर फायराक कॉन्टॅक्ट केलो. ह्या कारणान टायम चड गेल्लो आसा. रोमी कोंकणीक देवनागरी सयत समान दर्जो दिवचो. कोंकणी साहित्य अकादमीन तेन्ना घेतिल्लो निर्णय खंय चुकीचो. सगळ्या भाशा तिगोवन दवरपाची गरज आसा. तो संविधानीक अधिकार. ग्लोबल कोंकणी फोरमाचे मडगांवां आंदोलन. रोमी कोंकणी जिती उरपाकूच जाय. देवनागरीक विरोध ना, मात रोमीक समान दर्जो दियात म्हूण मागणी. ही पॉलिसी तांची 4 कोंकणीच्यो 4-5 लिपी आसात. एकूच लिपयेक तेमी मान्यताय दिल्या, रेकॉग्निशन दिला आनी 4 लिपयांक भायर उडयल्या. खंयच्या कायद्याचेर कित्याक म्हूण तांकां मान्यताय दी. सो आमी मागता ते कोणे दाखोय आमकां हे परिशदेन खंयची क्रायटेरिया उजार केली ती. अदरवायज हे तुमचो हे डिसिजन सारकें ना. हे कॉन्स्टिट्युशनाचेर आड आसा. आर्टिकल 29(1) कितें सांगता, सगळे संस्थांक सगळे कम्युनिटीक हक आसा आपल्याचो भाशा, आपल्याची लिपी आनी आपल्याची संस्कृताय सांबाळून घेवंक. आमचे रायटर जे आहा तांकां साहित्य रेकॉग्निशन मेळना. हो एक डायबॉलिक प्लॅन ऑफ द देवनागरी हिस्टॉरी टू किल द स्क्रिप्ट. अकॅडमीचें जें कितें काम आसा तें भाशे खातीर जायतें, लिपी खातीर. आमकां भास पयली, लिपी ताका एक माध्यम मात्र. बरोवंक जी भास बरपार रुपार घालूंक माध्यम मात्र. तशें आसतना भास गरजेचें आनी आमी सर्व कोंकणी मनशां आमच्या मदें काल्याक तफावत, आमच्या मदें कित्याक गरय विरोधी देवनागरी लिपीचे न्हय. हे स्पश्ट समजून घेवचें. आमी देवनागरी लिपीक वा कोंकणी देवनागरी लिपींत बरोवच्याक आमचो विरोध ना, पूण कोंकणी देवनागरी लिपींत मात्र बरयचे मनशाक आमचो विरोध आसा. अखिल भारतीय परिषद जावं, कोंकणी भाशा मंडळ जावं आनी साहित्य अकादमी जावं, हे जे पडे आसा ही ओनीच चालू दवरता. जरी तो तांचो एकवट नासतना तुमी जर एकले चलयत जाल्यार भास मोद्देली आनी मरोंक ताका जाय. त्या पासत आमचो विरोध आसा. आमी आमच्या कोंकणी भाशेक कशेंच मरोंक दिवचे ना. रोमी लिपी जावं, कन्नड लिपी जावं आनी सगळे 4 लिपी जावं सगळे जिवंत आसूंक जाय. तामोशा पेडण्या रानदुकराक लागून थंयच्या शेतकारांचे नवे संकट. पयलींच पावसाक लागून शेतांनी उदक भरला, शेतां आडवी पडल्या, भाताक कोंब येवपाक लागल्यात. तातूंत भर आतां रानदुकरांची. रानदुकरांच्या कळपान शेतांनी धुळगूस घालून शेतां आडवी उडयल्यात. तामोशेच्या शेतकारांक मोठे लुकसाण.
हे माझे स्वतःचे शेत, आमचे भावांनी खूप कष्ट करून हे शेत कसयलें आणि पीकच्या टायमार पळया कशें रानडुकरांनी हेची नासधूस केल्ली आसा. एक तर पावसाक लागून सगळी नासधूस जाल्लेली आसा, सगळी शेतां आडवी पडल्या, कोंब येयल्या, शेतांक पालवी फुटल्या आणि वयल्यान हे रानटी डुकरांनी हे पळया कितें केलां. हे सगळे रानटी डुकरांनी नश्ट करून दवरलेली शेती. एक तर आतां कोण शेती करपाक पळयना, तेतून करून तामोशाचे शेतकरी शेती करतात ती अशी रानटी जनावरांनी जर उडयली जाल्यार ती शेती करून फायदो कितें. इतके पयशे घालपा जाय शेतीक, खूप कष्ट पडटा. आयज जातना कोणा कडेन ट्रॅक्टर हाडचे पडटा, ते ट्रॅक्टराक भाडें इतलें जाता, मजदूर मेळना, म्हणजे मजदूर खंयच मेळना. स्वता ते कष्ट करून कसोवचें पडटा आणि आमच्या भावांनी भावजयेनी स्वता काम करून शेत केल्लें. पळयात कशें डुकरांनी नासधूस केल्यात की कितें करपाचें. आतां इतलें नुकसान केलां हे सगळें आमचें. आतां आमच्या गांवांत तामोशा शेतकरी अजून शेती करतात, सगळ्या तरेची शेती करतात, सिजनेबल शेती सगळे कडेन करतात. पण आता हेका उपाय कितें ते काय कळना. शेत आमचा पावसाने सगळा पिकलेला शेत गेला ह्या सबन आणि डुकरांनी उडयला आमचा शेत घ्या सगळा पिड्ड्यार घालयला. नुकसान कितकें जालां तो बघा तुम्ही. म्हादय प्रवाहाची तिसरी बसका गोंयांत जाली. गोंयची बाजू मांडूंक WRD सचिव गेलोच ना. कळसा नाल्याचे एकठांय पळोवणे विशीं केंद्राचो कायदेशीर सल्लो घेवपाचें थारला. प्रवाहान हात फाफुडले. फक्त म्हादय सेलाचो एकलोच प्रतिनिधी आशिल्लो. पर्यावरण एक्टिव्हिस्ट राजेंद्र केरकार म्हणटा गोंया खातीर दुर्दैवाची गजाल. विरोधकांचो सरकाराचेर फोग. म्हादयचो प्रश्न सुटावो करूंक म्हादय प्रवाह समिती नेमल्या. आज समितीची तिसरी बसका जाली. अजेंडाचेर गोंयचे मागणे प्रमाण कळसा नाला प्रकल्पाचे जॉयंट इन्स्पेक्शन आशिल्लें. पूण प्रवाह समिती गोंयच्या विरुद्ध दिशेनच. कळसा नाल्याच्या एकठांय पळोवणे विशीं खंय केंद्र सरकारा कडेन कायदेशीर सल्लो घेवचो म्हूण समितीन बसकेत थारायला. मजगती समितीत गोंयचे प्रतिनिधित्व करपी WRDचो सचिव खंय गैरहजर आशिल्लो. गोंयच्या म्हादय सेलाचो खंय एकटोच वांगडी वांटेकार. गोंया खातीर दुर्दैवाची गजाल म्हूण पर्यावरण एक्टिव्हिस्ट राजेंद्र केरकार उलयलो. केंद्र सरकारान जे प्रवाह प्राधिकरण नियुक्त केल्लेले आसा, ह्या प्रवाह प्राधिकरणाच्या नियुक्ती उपरांत गोंयचे जे जलसंसाधन खात्याचे सचिव असले सुभाष चंद्रा, ते गोंयचो प्रतिनिधी म्हणून ह्या प्रवाह प्राधिकरणाचेर प्रतिनिधित्व करताले. पूण हालींच त्यांची बदली जी आसा, त्यांची सेवानिवृत्ती जाली आणि सेवानिवृत्ती उपरांत दुसरो IAS ऑफिसर जो आसा हो सरकारान गोवा सचिव म्हणून नियुक्त केल्लेले आसा जलसंसाधन खात्याचो. आणि हे नवीन जे सचिव आसा ते सरप्रीत सिंग गिल जे आसा हे नियुक्त जाल्लेले आसा. पूण कशें आसता, जेन्ना एखादो नवीन IAS ऑफिसर ही जबाबदारी घेता आणि गोंयचे प्रवाह प्राधिकरणाचे प्रतिनिधित्व करता, तेन्ना गोंय सरकारची ती नैतीक जबाबदारी असता की त्यांच्यानी ह्या अधिकाऱ्याक ह्या विशयाचे गांभीर्य जे आसा हे समजतले, त्याच्या खातीर म्हायती दिवपाक जाय. पूण म्हाका दिसता ही म्हायती जी आसा ती ताका दिवंक ना. WRD मंत्री सुभाष शिरोडकार म्हणटा गोंयच्या वाटेच्यान 3 अधिकारी खंय बसकेत वांटेकार जाल्ले. एक म्हटल्यार गिल हो जरी WRDचो सेक्रेटरी जरी आसलो, तो इन केस ऑफ एमर्जन्सी थंय लिंक ऑफिसर आसता. आनी सुदैवान आमचो लिंक ऑफिसर जो आसा पळय न्ही, तो संजीत रॉड्रिक्स, जो एक गोंयकार जावन आसा, जाका ह्या विशया संबंधी माहिती आसा. तर संजीत रॉड्रिक्सान ही मिटींग अटेंड केल्ली आसा. ताजे बरोबर आमचो चीफ इंजिनियर श्री बदामी आसा आणि बरोबर मागीर आमचो एडिशनल चीफ इंजिनियर अंकुश आसा. प्रवाह कमिटीचो चेअरमॅन जो आसा पळय, तो म्हाजी माहिती प्रमाणे तो सेंट्रल कमिशन वॉटर कमिशन जे आसा तांकां बरयतलो की अशें अशें जॉयंट इन्स्पेक्शन आमकां करपा संबंधी सुचोवणी गोंयच्या वतीन कर्नाटका ताका विरोध करतात, तर कितें करपाचें काय म्हणून. तर लिगल ओपिनियन तशें मेळ्ळें. मुखार एक सादारणशे म्हयने भितर लिगल ओपिनियन मेळटलें. तें लिगल ओपिनियन मेळ्ळें की आमकां ताजेर मागीर परत प्रवाह कमिटीन ताजें एक्शन घेवचें पडलें, डिसिजन घेवचें पडटलें कितें म्हणजे. रुरंडा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी. प्रवाहाची शुक्रारा तिसरी बसका गोंयांत जाली खरी, मात नांवाचीच. बसकेचो वेळ सांजचो आशिल्लो. टिमीन उसरा दनपारा बसका घेतिल्ल्या भशेन करून 2 मेरेन गुठलायली. बसके खातीर प्राधिकरणाचो अध्यक्ष सचिवा सयत पुराय टीम गोंयांत. टिमीचो मुखेल हेतू प्रवाहाची बसका काय भोवडी हेच कळपाक मार्ग ना. प्रवाहाचे वांगडी फामिली सयत सरकारी गाडयो घेवन पिकनिकेक. प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह.
म्हादय उदकाच्या वादाक लागून तयार केल्ल्या प्रवाह प्राधिकरणाची तिसरी बसका गोंयांत जाली. शुक्रार दिसा गोंयांत जाल्ले हे बसकेत 2 वरां चर्चा जाली. दनपारच्या 3 नियोजित बसका पंगडान 12 सुरू केली आणि फकत 2 वरां चर्चा करून आपल्यो साटल्यो पोटल्यो कवळ्यो. उपरांत सुत्रांनी दिल्ले म्हायते प्रमाण सरकारी ड्युटेक आशिल्ल्या गाडयांनी आपल्या फामिलीक घेऊन ही टीम गोंयांत पिकनिकेक. शुक्रार, शेनवार, आयतार अशे 3 दीस ही टीम खंय गोंयांत आसतली. शेनवारा टीम एकीकडेन इन्स्पेक्शनाक वतली अशेंय कळटा. मात पयल्याच दिसा हे टीमीची एक्टिव्हिटी पळयल्यार शेनवारचे इन्स्पेक्शन जातले काय ना नेम ना. सध्या तरी सुत्रांनी दिल्ले म्हायते प्रमाण प्रवाह प्राधिकरणाची टीम आपल्या बायल भुरग्यांक सयत सन, सँड आणि सी सुशेगाद एन्जॉय करताना दिसता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. बीजेपीत गेल्ल्या 8 फुटीर आमदारा आड गिरीशान घाल्ले अपात्रताय याचिकेचेर सभापती मुखार निर्णायक सुनावणी जाली. दोनूय पार्टींक आर्ग्युमेंट लेखी दिवंक सोमारा मेरेन वेळ दिला. उपरांत केन्नाय निकाल येता म्हूण गिरीशाचो आदोगाद सांगता. सुप्रीम कोर्टान निकाल लावंक सभापतीक 4 नोव्हेंबर मेरेन प्रास दिला. Today the disqualification petition was before the Honorable Speaker. Both the parties have concluded their arguments. Now the matter is kept on Monday for filing of written arguments. Post that, orders would be passed by the Honorable Speaker. सरकारी नोकरेचे हायस दाखोवन लोकांक तोपी घालपी पुजा नायकाच्यो 5 लक्झरी गाडयो जप्त केल्यात. ताची कस्टडी वाडयल्या. आज म्हार्दोळ पुलिशे मुखार ताका हाजीर केले. सुत्रां सांगता त्या प्रमाण ताणें लोकांकडच्यान कोटी मायज उखल्ल्यात. पुलीस चवकशी करतात. दिवचले आनी परवरे पुलिशेंतूय कागाळी आयल्यात. म्हाज्या घरा कडेन एका मनशाक बेश्टे घेवन आयले आनी म्हणपा लागले एका नोकरी जाय. हांवें ताका विचारलें तूं कित्याक आयला काय म्हणून. ओके, तूं हेच्या कडल्यान पयशे घेतला काय म्हणून. थंयच्यान सुरवात जाली. जर कोणूय येवन बेश्टोच मुख्यमंत्र्या कडेन रावता किंवा मंत्र्या कडेन रावता, येवन फोटो काडटा, आपले फोटो व्हरून दाखयता आनी जर पयशे मागता, ह्या लोकांक वचून साबत रावचें. कारण खंयसरूच सरकारान म्हणजे सगळे जे आहा पयलीं ट्रान्सफरन्सीचे नोकऱ्यो मेळटा ताका अरेस्ट केले. पयलीं ताका हेज्या पयलीं 4 फावटी अरेस्ट केला. पुजाच्यो 5 गाडयो जप्त केल्यात. पुजान कोटीचे सुमार लोकांक तोपी घाल्या. पुजाची आज म्हाड्डोळ पुलिशेंत चवकशी जाली. जी पुजा नायक हाजी जी केस आशिल्ली, जी फ्रॉड केस, हे केसीन जेन्ना तिका म्हार्दोळ पुलिसांनी अरेस्ट केल्ली त्या टायमार तिका 4 दीस रिमांड घेतलेलो आनी हो 4 दीस रिमांड आयज जेन्ना सोंपलो परत तिका आयज कोर्टा मुखार प्रोड्यूस केली आनी 4 दीस तिका पुलीस कस्टडी घेतल्या. आतां पर्यंत ह्या केसीन पुजा नायका वांगडा एक अजीत म्हणटा ताकाय एक अरेस्ट केल्लो आसा आनी तिच्या विरुद्ध एक म्हापसा हांगासर कंप्लेन जाल्या आनी त्याच प्रमाणे बिचोली एक कंप्लेन जाल्या. आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या त्या अनुसार म्हार्दोळ पुलिसांनी तिज्यो 5 लक्झरियस गाडयो काल राती हाडून अटॅच केल्ल्यो आसा. हितूर MG हेक्टर, फॉर्च्युनर, BMW, एक एमेज आनी एक वेर्ना अश्यो गाडयांची नांवां आसा. त्याच प्रमाणे आनिकूय हितूर पोंडा म्हार्दोळ पुलीस आहा ते चवकशी करीत आहा आनी त्या मुखार ज्यो गजाली येतल्यो त्यो आमी तुमच्या मुखार हाडटले. म्हार्दोळच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. आख्या शेट कुणाल रायकाराक पिस्तूल दाखोवन किडनॅप करपाचो यत्न केलो म्हूण दुबावीत रुबन वेर्णेकाराक पुलिसांनी ताब्यात घेतला. वेर्णेकार धमकावन त्रास दिता म्हूण रायकारान ह्या आदी कागाळ केल्ली. वेर्णेकार म्हणटा पिस्तूल दाखोवपी आपूण न्ही, तो अटकपूर्व जामिनाक गेला. मडगांव सेशन कोर्टात अर्ज भायर मारलो. आखे मारगांव हांगासर एका स्कुला लागीं कुणाल रायकाराक आर्म दाखोवन किडनॅप करपाचो प्रयत्न केलो म्हूण बडगोच्या पोलिसांनी रुबन अजीत वेर्णेकाराक एक सस्पेक्ट कसो दवरलेलो आनी ताका डिटेन केल्लो. त्या उपरांत रुबन अजीत वेर्णेकारान मडगांव डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन्स कोर्टान एंटिसिपेटरी बेल एप्लाय केल्ली. काल ताचे बेलीचे एंटिसिपेटरी बेलीचे हियरिंग जाल्लें आनी आयज ऑर्डरीक आसली. सो आतांच ताची ऑर्डर जाल्या आनी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन्स कोर्ट जजान श्यामा जोशी हिणें ताची एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट केल्या. Now what happens as far as we are concerned is our client had paid rupees 3 crores to this Kunal Raikar and we were supposed to buy a shop from him. So that shop, despite of paying 3 crore rupees, Kunal has not signed the agreement for sale or sale deed with us. So that was the reason there was enmity. This is the claim basically, but we have made it very clear to the court
that even though this is the situation, we would not go ahead and commit an offence. And also we had stated that he had threatened us that if in case we force him to sign a sale deed, then he would be implicating us in some offences. So now that court has come to a conclusion that bail is rejected, we will have to think what next. स्टुडंट मिडिया खातीर मडगांव सावन साबिडेस. वेर्णा कोयराचो प्रकल्प आसा खरो, मात चलतासो दिसना. पंचायतीचो हॉल बरो आसा, मात थंय कोयराच्यो राशी. चल्ला ते पळयल्यार आपल्याक बरें दिसना म्हूण आमदार मंत्री आलेश उलयलो. आउटसोर्सिंग करपाचो खंय प्लान? आलेशान थळाव्यांचो इशू आयकलो. एकल्याची खंय 2018 जमीन संपादन केल्ली, आजून पयशे पडूना. Whose land was taken over by PWD in 2008. Land was not acquired. In good faith, he gave his land. He allowed to construct that underpass of Majorda, railway underpass that is there. When 2024, nothing has happened. So things are coming, and I believe the crowd is going. So let's see where we reach. Regarding this, I'm not sure whether it is politics within the association, but I have spoken to Goa Protein Limited, which is the unit that why he cannot accept that waste. But I've requested him. Let's see. I'm quite confident he will start accepting the waste. Regarding Verna garbage, I'm toying with the idea. Personally, I'm not very happy with the situation of garbage in Verna. So I'm toying with the idea of seeing whether we can outsource it and get the issue resolved. But unfortunately, on the way to that hall, on your left, you're first welcomed with that stench. The plant that has been installed there to tackle garbage. I don't believe the plant is working properly. So maybe we can outsource the whole. So that proposal will come within the next 7 days, and the collectorate will move. Will take the proposal forward. So we should have additional land in our possession. सेंट झेवियराच्या एक्सपोजिशना आदी पोन्ने गोंयचो मास्टर प्लान करचो. सेव्ह ओल्ड गोवा कमिटीन मुख्यमंत्र्याक चीट बरयल्या. पोन्ने गोंय हे युनेस्कोच्या दायज थळांत आनी बफर झोनांत आसा. खासगी जावं सरकारी कसलोच प्रकल्प हाडूंक दिवचे ना म्हूण शिटकावणी. सरकार विशय हाताळटा ते पळयल्यार खंय दायज थळ काबार जातले. कितें जालें लोकांनी रस्त्यार येवपाचें इतलें आतां एप्लिकेशनां दिली तेमकां तरी एटलिस्ट तेमी एटलिस्ट कॉन्सन्ट्रेशन कोराय न्हू तेजेर. कॉन्सन्ट्रेशन पासून कोण ना, रिप्लाय दिना. सो आतां समजोता एटलिस्ट सीएम कितें पूण एक्शन घेतलो म्हणून समजोता. तुम्ही एका पंचायत मिनिस्टराकय दिल्या कॉपी ओ पंचायत डिपार्टमेंटाक? पंचायताक आमी पयले जायते प्रोसेस करून आमी येयला बाबा. हो आतां फर्स्ट टायम न्हू. आमी पयलीं आतां झगडटा आतां ऑलमोस्ट 4-5 वर्सां जालीं आमी झगडटा ते बोंगल्याक इलिगल बोंगल्याक ऑलमोस्ट 5 years. सगळ्याक पावले, सगळ्यांक दिलां, सगळें केलें आमी जाता तितलें केलेलें आहा. आनी आतां पासून फुडें पासून कसलोच प्रोजेक्ट आमी ओल्ड गोवा येवपाक दिवपाक ना. जाता ते भाशेन आमी ट्राय करतले कसलोय प्रोजेक्ट येता तो स्टॉप करपाक. जेन्ना कन्स्ट्रक्शन 100 मिटरां भितर येयल्ली ऑटोमॅटिकली द वर्ल्ड हेरिटेज युनेस्को. तुम्ही म्हणले सरकाराक काडूंक जाय पूण तेजे फाटल्यान तुम्ही जेन्ना म्हणटा तेन्ना कितें तरी रिजन आसता. ते काडपाक जाय म्हणूनच तो तशें करता न्हू. नाजाल्यार सरकारान तो सांबाळपाक जाय मरे. इम्पॉर्टंट सायट मरे. कित्याक आमचे लागीं येता त्या जनरेशना लागीं वो आतांच्या सरकारा लागीं वो आमचे लागीं वर्ल्ड हेरिटेज गोंया भितर हाडपाक जावपा ना. आहा तो नश्ट कोत्ता म्हणटच हेजेर जरूर कोणान येता. सरकाराचो हिडन प्लॅन आहा तो नश्ट करपाक. तो मागीर खंयची कंट्री आपलो युनेस्को टॅग सांबाळपाक आख्ख्या संवसाराक वावुरता. आयतारा पणजे आयर्नमॅन 70.3 सर्त जातली. 1000 भर लोक खंय वांटेकार. 15% सुमार बायलो आसात म्हूण आयोजक सांगतात. आयर्नमॅनाच्या गोंयांत आयोजनाचो लोकांक मोठ्या प्रमाणांत लाव जातलो म्हूण आदलो टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस उलयलो. We actually spent a whole day going through all the similarities of the athletes. In there you find that the inner strength is focused on mental health, physical health and emotional health. And these three unifying factors are what brings most athletes together. Now all three of us on the dais here have invested our lives to bettering the quality of life
of the community. The number of percentage of women who are getting into sports and triathlon has been extremely, increasing year on year. We get 12 to 15% of the participants are going to be women, but we have Army, Navy, Coast Guard, dignitaries, IAS officers, everybody taking part. We have 100 plus people from service personnel taking part in this year's race. We are also in the midst, with respect to Leander Pace joining hands with us, launching a campaign called Iron Grit. Now, this campaign is about sharing the inspirational stories of every one of the 1,000 plus participants who participating in this year's race and also the past participants. It's actually even more sort of a milestone for us because it's the third year that we are associated with this race, and the sport only grows year on year. We're also extremely thrilled that not only this year, we're also going to be extending our association with the Ironman in 2025 also. Having said that, from our Herbalife organization perspective, sports and nutrition has been part of. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जियो TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.